5,000 लोकांक जेवण. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसवो 14 वोळ 13 ते 21. हे आयकना फुडें जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एके एकसुरे सुवातेर एकलो रावचे खातीर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटूच नगरा धांवन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं. होड्या वेलो देंवन ताणें पुस्कूळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुऱ्यो धरून तांच्या वायटेकारांक बरीं केलीं. तिनसांजा ताच्या शिसांनी लागीं सरोन म्हणलें, ही सुवात एकसुरी आनी सांज जाल्ली, म्हणटूच लोकांक धाडून दी, तांकां आपणाक जेवण खाण विकतें घेवूं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी खंयसरूच वेची गरज ना. तांकां खावूंक जेवूंक तुमीच दियात. पूण तांणी परतीपाड केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. तेन्ना ताणें म्हणलें, ती हांगा म्हजेशी हाडात. लोकांक ताणें तोंडाचेर जेवणाक बसोवंक लायलें. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन ताणें सर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवाचलो. मागीर उंड्याचे कुडके केले आनी शिसां लागीं दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तुडके तांणी एकठांय केल्ले. 12 उपोट भरलोल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.